केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचो नियाळ घेवपा खातीर राजधानी शाराक भेट दिवपाचो आसा। स्मार्ट सिटीच्या नांवान अंधाधुंद आनी हाडबडीतपणान कामां चल्ल्यात अशी काँग्रेसीन राज्य सरकाराचेर टिका केल्या। पळयात। सरचिटणीस विजय भिके, एल्विस गोम्स, उत्तर गोंय जिल्लो अध्यक्ष वीरेंद्र शिरोडकार आनी पणजी बायला ब्लॉक अध्यक्ष लविनिया डिकोस्टा हाणेन पत्रकार परिशद वरवीं काम हातात घेवपी कंत्राटदाराचे व्यवस्थापन आनी निरीक्षण करपाक अपेस आयिल्ल्यान सरकाराचेर खर टिका केली। राजधानी शारांतल्या रस्त्यांचेर आनी घरांनी म्हेळें उदीक सोडिल्ल्यान भलायकेच्या धोक्याचेरूय पक्षान हुस्को उक्तायला। आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी, आप अगर स्मार्ट सिटी के काम के लिए गोवा में आए हो, स्मार्ट सिटी काम में चल रहे भ्रष्टाचार, स्मार्ट सिटी काम में चल रहे गैर व्यवहार, ये अगर आप देखने के लिए आए हो, इसके बारे में आपने कोई मीटिंग की है, तो हम हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया पणजी की इस राजधानी में जहां आपके स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, वहां गोवा के मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, अर्बन मिनिस्टर, ये आपकी जो स्मार्ट सिटी के लिए आपकी जो एजेंसी है वो WRD, सबको साथ लेकर एक पदयात्रा कीजिए ताकि आप उसे सही मायनों में उसे देख सके, उस पर कोई कार्रवाई हो सके। डीपीआर पळय आसता, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ड्रेनेज डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो एप्रिलान सबमिट केला। एप्रिल 2023 तो सबमिट केला आणि ड्रेन खणपाचे काम गेले 6 महिने चालू आसा। सो कसलोच प्लॅन नसताना ड्रेनेजीचे काम चालू केला। खंयचे ड्रेनीन पायपां घातल्या, खंयचे ड्रेन आशिल्ले तातूंतल्यान पायपां घातल्या आणि ताका लागून हे जे सगळें धुमशाण करून दवरला ताणे हरदीप सिंग पुरीन हाचेर कंप्लीट जर रिपोर्ट मागीत जाल्यार कितलेच जाण हांगा कोलवल जेलीन बसपाची पाळी येतली हे सांगपाक कांयच हरकत ना। तर हाचेर फुल स्केल इन्व्हेस्टिगेशन जावचें अशी आमी मागणी करता। आणि दुसरे म्हणल्यार तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करता आता परिस्थिती जी निर्माण जातली पावस आयल्यार ताजेर प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स कितें घेतले ताचेरूय तुम्ही जाहीर करचे। आणि तुमच्याकडे आता सीईओ म्हणतात ते सीईओ नावां व्हडली, स्मार्ट सिटीचो चेअरमॅन आसा चीफ सेक्रेटरी, ताचो उल्लेख केन्नाच जायना तो चेअरमॅन म्हणून। या स्मार्ट सिटीच्या चेअरमॅनान निदान एक पावटी तरी लोकां मुखार येवन सांगचे आजपर्यंत ताणें कितें केलां तें। हरदीप सिंग पुरी जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आहा त्यांनी येवचो आणि अशें कितें घडलां, अशें कितें तरी जालां की हेंचे मिटिंग्यो जो मिनिस्टर येता आणि स्मार्ट सिटीचे काम इतले हे जाला म्हणून येयला आणि अशें कसलो हिडन अजेंडा जाला की तेंच्यांनी सारकी मीटिंग ही सारकी इतली हितून दवरल्या, सायलंटली दवरला जी प्रेसाक आनी बाकीच्या कोणाक खबर ना। हितून खंयचो उद्देश लोकांनी घेवचो हे टोटल कमिशनान हेचोय पार्ट आसा काय कितें? आणि जर तो रस्त्यार जशें आमी काँग्रेस पार्टीन डिमांड केला, रिक्वेस्ट केला म्हणजे की लोकां खातीर जी पणजी कॅपिटल सिटी आहा त्या लोकां खातीर तेणी रस्त्यार येवचो, पळोवचो स्मार्ट सिटीचे काम कितें जालां तें पळोवपाक खरेंच अजाप दिसलें म्हाका। फाटल्या दिसांनी आमी स्मार्ट सिटीक लागून आमी इतली बेजार जाल्ली आणि आमी खूब हे केल्ले आसा, प्रोटेस्ट काडलेले आसा। आणि बिकॉज आय एम फ्रॉम सांतिनेज, आय पास दॅट रोड ऑलमोस्ट 10 times in a day, so I used to see everything what was going on. आणि पयर सरप्रायझिंगली एड्डे व्हडले पळय ड्रेंचेस पळय केल्ले, बाय कशे काडलेले तेणी, तितून सगळे सेप्टीक टँकाचे काय सुवेज वॉटराचे सारखे फ्लो जाताले उदक आणि ते सडनली तेणी पळय माती घालून फील केला आणि ते सगळं वयर भितर अशें भरला तेणी आणि फील करून पॅक करून आता एक पळय रस्त्यार आत्तां हांव पास जावन आयला तेन्ना म्हाका ते हे करता थंय डांबर घालता ते दिश्टी पडले। सो हांव नको आतां कितें जावपाचें आसा पळय तें म्हणजे हे आतां दाखोवपाक करता काय आनी कित्याक लागून करता तें म्हाका कळना, पूण सडनली जर तर हे फक्त दाखोवपाक तर करता हे आतां पावस येतलोच तेन्ना सगळें भायर सरतलें
ते किडे स्वीट इतले भूत कसले आतां ते किडे पडलेले सारखे लोक कसो थंय त्या एरियान कसो सुद्धा जियेतालो आणि कसो रावतालो तो म्हाकाच खबर ना. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, सुभाशीश गोवेकार आनी संगीता ओली.